संपलेल्या पेलाचियो आणि एल्मेलिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयला सेवेरिन फेर्नांडीस. तेच भाशेन देवाक दिनवासून मीस पेटयला डॅरल आणि शॅरोन मास्करेनस. ही देसावां आमच्या मनात दवरुया आणि ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, हे पवित्र रितीन पावती परी वांटून घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पाकी सोर्गदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून रंगान विचारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. हे पासत बायली सांगपार बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वोदयदार देव, आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थना. जायत्या जाणांनी आमच्या शीतांका लागून मागूंक लायला. ह्या वेळार तांचो उगडास करूया. आज जायतीं जाणां आपलो जल्म दीस, काजाराचें वरोस, स्क्वेअर वार्षिक दीस मनयतात. तांचेय पासत केरीत भाशेन ह्या वेळार मागूया. कोणवाल्या बापा, पातकाच्या खोणांत पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरान तुज्या पुताचे काल्तिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजी भुरगीं केली आनी आमची काळजां सर्गीच्या संतोशान भरली. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेवांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आनी भाव भयणांनी आयकलें आनी पेद्रूक जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुन्नत केल्ल्यांची ताची टिका करून ताणें म्हटलें, सुन्नत करिनासलेल्या तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एका विस्मिताचें सांगलें, हांव जोपा नगरांत आसलों आनी मागणें करतालों. म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनान एक व्हडली ओळ कशी चारूय कोनशांक धरून स्वर्गार्थांत संवसारांत येवलेली सोडलेलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें न्हीद म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्या मनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतरावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालें तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हटलें, ना सायबा, कदींच ना. अपवित्र आनी म्हेळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनी एक फावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हटलें,
देवान नितोळ केलां तें तूं पवित्र म्हणू नाका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गांत चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों तें घर उमऱ्याशी ते मनीस थांबले. शेजाऱ्यान धांवन म्हाका मेळून तांकां धाडलेलें आनी तांचे बरोबर वचून पाटी फुडें सरोना म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी ते त्या मनशांच्या घरांत गेले. आपल्या घरांत एक देव उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणीन आपणाक अशें म्हटलां म्हूण ताणीन आमकां सांगलें. जोपाक पेद्रू म्हटलेल्या शिमावांक आपोवन धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलेलो तोच पवित्र आत्मो तांचेरूय देंवलो आनी म्हाका सैमाच्या ह्या उतराचो उगडास आयलो. जो हांवें तुमकां स्नान दिलां पूण तुमकां पवित्र आत्म्याच्या स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलां जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण हें आयकून ते ओगे रावलो. देवाक वाखाणून ताणें अशें म्हटलें. म्हणटच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांकूय पर्यान देवान दिलें. देवाचें उतर. जबाब. देवा म्हज्या जिविताच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मो. देवा म्हज्या जिविताच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवते झरीक तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब. देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिविताच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार घेतलो ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव रावतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून वेता. जबाब. देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा हांव बरो गवली. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखता आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जुवावा परमानेंत जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान सोया. जेजून म्हळें हांव तुमकां सोत सांगता. जो मेंढराच्या गोठ्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागोवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्यांचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चोरता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सोयशीं ती पळोवन वेतात कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही बोपार सांगली पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हळें हांव तुमकां सोत सांगता. हांव मेंढरांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी रागोवणे पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें थारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो
आनी ताका चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, ते तांकां सुबापणां मेळोवचें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या सेवाधर्मान आमकां एके भाशेन भेदभाव जाल्लो दिसता. आनी हो भेदभाव जेजू आपल्या उतरांनी एके भाशेन पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक एकवटान जिवंक उस्कायता. आपूण गवळी म्हूण सांगता आसतना तो म्हणना आपल्यो शेळयो ह्या भाशेन आनी त्या भाशेन. आपूण बरो गवळी म्हणटा आनी सगल्यो आपल्यो शेळयो. प्रितीच्या बाबा भयणो, जेन्ना धर्मदूतान हें बरयलेलें आमकां मेवता, जुदेव लोक आनी विदेशी हांचे मदें भेदभाव आसलो. सुनोद केल्लो लोक सुनोद करूंक ना तो लोक. सो जो कोण सुनोद करूंक ना वो विदेशी आसा, तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेवचें ना, वो तांचेशी देवाची बरी खबर वेचिना असो स्वभाव जुदेवाचो जालो. घडयेक पेद्रूचोय जालो. आनी ताका लागून पेद्रू म्हणटा, हें खावण हांव खावचो ना, कित्याक वायट आसा तें खावण आपणें केन्नाच खावूंक ना. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, जें कितें हांवें रचलां, जें कितें हें संवसारांत आसा तें सगळें बरें, वायट कांयच ना. आनी तेन्ना तो समजता की विदेशी वो जुदेव लोक हें अंतर आमीच केल्यात, मनशांनी केल्यात. आनी ताका लागून त्या दिसा जावन तो घडयेक विदेशांत दुसरेच नदरेन पळयता. आनी तो म्हणटा, देवान तांचेर पवित्र आत्मो धाडूंक ताणें चिंतलां जाल्यार आमी कोण तांकां हें नाकारूंक. आनी ताका लागून तो तांच्या घरांनी वेता आनी तांकां पवित्र आत्मो मेवता. पवित्र आत्म्याचें देणें. प्रितीच्या बाबा भयणो, जेन्ना आमी जेजूशी वेता, जेजूच्या फाटल्यान चलता, जेजू पळयना हांव कसलो मनीस तो, कितलीं पातकां हांवें केल्यांत जायत, कशे भाशेन हो खंयच्या तरेचो मनीस हांव हें पळयना, पूण म्हजें काळीज देव पळयता. कित्याक तो बरो गवळी. आनी ह्या बऱ्या गवळ्याच्या फाटल्यान आमी वचून बरोस. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगून दिता की हो बरो गवळी आमच्या फाटल्यान येना, पूण आमच्या मुखार वेता. आमी गवळ्यांक पळयल्या जाल्यार, आमी नदर मारल्या जाल्यार आमकां कळटलें सगल्यो शेळयो मुखार वेतात आनी हो गवळी एक बोडी घेवन तांच्या फाटल्यान तांकां दिशा दाखोवन वेता. पूण हो बरो गवळी आमकां सांगता, हांव तांच्या फुडें वेता. आनी जेन्ना हांव तांच्या फुडें वेता, म्हज्या फाटल्यान ह्यो शेळयो येता. कित्याक ती म्हजो ताळो आयकतात, ती म्हाका वळखतात, हांव तांचो बरो गवळी. आनी ताका लागून ती म्हज्या फाटल्यान येता. 2 फावटी तो म्हणटा, हांव मेंढराचें दार. प्रितीच्या बाबा भयणो, एक मेंढराचें दार कशें हो गवळी सगल्या मेंढरांक भितर घेतालो. ह्या गोठ्यान सगल्या मेंढरांक भितर घेतालो. आनी ह्या गोठ्यान तरेकवार मेंढरां आसतालीं. म्हणजे तांचे भितर भेदभाव नासलो. आनी हो मेंढराचो दार राखणो तांकां येवकार दितालो आनी तांच्या
तांकां एके भाशेन ह्या गोठांतल्यान भायर काडून तांकां दिशा दाखयतालो, तांचे मुखार तो बेतालो. तर प्रितीच्या बाबा भयणो, जेन्ना जेजू आमचो बरो बोंबी आमचे मुखार बेता, ताच्या फाटल्यान वचून ताच्या पावलांनी चलून आमकां कृपा आनी गोड ह्या मुसान मागुया. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोजसरा आमी तुका देन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोजसरा आमी तुका देन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक दिवण जातलो. मोशा बाबा भयणो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर बलिदान देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागा. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उच्चारा भरतो अप्रेमीत संतोश आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व कामी आमी तुका काडूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी गोड त्या दोगांच्यान आनी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांत सपुर्नाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो, तेन्ना आपूण खरो यादनी, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेळटलो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे स्वर्ग दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. स्वर्ग आनी संसार सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरून सुसूंक येवचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूण तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काच घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक खबराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते
वारोवचो हें मनशा उदासाक करात. Babartaco दुसरो बूट kurgocznia, Sumia Jesu, Ami ho undo pratał, ani jak na czynkę bieda, Ty plej pałci, Twój powan Jesu, Ami ducznie morota. Bapa, Jezucia monnaco, ani पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरान रोगो शेवटल्या आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नोंदुकायेन मागता. सरस्परा के पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भगिवंत बापा, फिलिप नेरी फेरांव आमचो गोंवली बापा, सगळ्या यादविकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरो जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्यांच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे बरे झरीत मुखामोड पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मागवार मारी देवाची माये संगतीन भगवंत दौरदाम, भगवंत सुसे आनी सोर कालिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गोद्वेदार बापा, स्वर्गोदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सुडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पुजीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर्ग वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्क्यान घाली स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बरवाशनो प्रेरता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्ग पातकांतली सजोय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाठार. कित्याक राजमोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप पडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप पडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप पडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळयेच्या जेवणांत आपुयल्यान ती सुभागी. सम्यात म्हजे दिलचे म्हाका भावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
शिसा मदें उबो रावून जेसून तांकां म्हळें शांती तुमकां. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थना. भोव मोगाल बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. पास्काचे संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेगून कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सर्वपवित्र देव बाप आनी तूं आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालून वचून यात. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा.